एका पोलार तीनूच केबल्स घालपाक मेळटात। दुसरे वाटेन केबलीक लागून अपघात जालो जाल्यार ताजी आनी पोलाची जबाबदारी केबल ऑपरेटरांक घेवची पडटली म्हूण कोर्टान सांगले। ही जबाबदारी ते घेतात जाल्यार बरें आसा, ना जाल्यार आमी केबल्स कातरून उडोवपाचें काम चालूच दवरतले म्हूण वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटयेन सांगले। सोमारा जावपी सुनावणे वेळार केबल्स ऑपरेटर कितें म्हणटात ते पळोवचें पडटले। सांताक्रूज वाठारांत रस्त्या कुशीच्या फायबर ऑप्टीक केबलात घुस्पून मोटरसायकलीक अपघात जाल्लो। ह्या अपघातात 2 जाणांक दुखापत जाल्ली। ह्या अपघाताची दखल घेवन वीज खात्यान लोकांक त्रासदायक थारपी रस्त्या कुशीचे हे केबल्स कातरून उडयल्ले। यस सर, आयज मॅटर आसली केबलाचेर हायकोर्टान ती मेन्शन केली ताणी। एक्चुअली मॅटर 9 तारखेक दवरली। आज ताणी मेन्शन केली की कटिंग आसा म्हणून आसा म्हणून दे वॉन्टेड टू टेक अ स्टे ऑन दॅट। सो वी प्रोड्यूस द रिपोर्ट आनी आमी ते प्रोड्यूस केलो कशें पांयाक लागले हाताक लागले आनी सेफ्टी। सो हायकोर्ट हॅज टोल्ड दॅट दे वील नॉट स्टॉप फ्रॉम कटिंग एनी केबल ऑन द आस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी। एका पोलाचेर तुम्ही सारकें ताका सांगला तूं पोलाचे तांकां पोल आयडेंटिफाय कर, केबल आयडेंटिफाय कर आनी सोमारा दीस एफिडेवीट मारून 25 मागीर आमी मॅटर 25 घेता। आतां टील देन ही हॅड आस्क्ड फॉर अ स्टे बट दॅट इज रिजेक्टेड एंड दे हॅव टोल्ड अस सेफ्टी आस्पेक्टान कितें आसत आनी कितें चड केबल बिबल पंचान आसा ते क्लियर कर। Okay. Yes, what is the current process of putting this cable? Because every time this is all over Goa. Process म्हणजे they have to apply to us, but as their areas are there around 110 crores, which they have not paid. Without paying that, we cannot allow them. They go on changing. Now this man who was there today, he was first Ethernet and some Govekar he had told. Now he has changed his name from Govekar to some HCOM company. So they have not paid us any areas, nor any 1 rupee has been paid. They have been given a show cause of this, and also areas order has been given of around 1.5 plus this, it is 3 crores around 3 crores. There is that way. There are so many persons who have to pay us around 110 crores. See, first of all, it looks shabby. Secondly, there's a lot of accidents that is happening because of these cables. Don't you think this should be underground That or something is what like that? today court has seen on this, and AG has valiantly argued on that point, and they have told you you cannot put bundles and together. The cables should be tried and 3 cables on 1 pole, and that too not on this type of pole which are ornamental, which cannot carry the load. That I am in charge of that stability, so I have to give a stability report. Our cables, our poles are not, they cannot take a load more than 3 cables. You should be three cables and tied. That too for a temporary purpose till they move from over ground to underground. Okay. They have to do it all. सर हे ISB आणि केबल कंप्लेंट येयल्या आपण कटिंग करतले का तुमचे शेबी दिसले? आमकां शेबी कोणाचे आमकां दिसले फाल्यां कितें जालें नाल्यार कोणे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय तेच कोर्टांनी आसा जाल्यार तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी घे, तूं बरोवन दी आमकां। ताका ताणें जर बरोवन दिलें आपूण घेता, आतां काय कोणे घेवंक ना पूण तो कोर्टान आयलो। सो द कोर्ट हॅज नोटेड इट एंड दे वर नॉट रेडी टू आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता केबलाची आनी पोलाची जाल्यार घेतले जाल्यार फाल्यां कितें जाल्यार तो रिस्पॉन्सिबल। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।